नोवेनाच्या नव्या दिसा आमी पवित्र साक्रामेंताचे नियाल कोता. परम संस्कारांतल्यान पसोन घेवन मानेवंत आग्नेल विस्वासान आपले काम फलादीक करतालो. जेजू ख्रिस्त जिविताचो उंडो, आमचे पसण आनी जिवीत. तो आमचे आत्मीक जेवण जाता आनी आमच्या जिविताक बोल आनी गोटाय दिता. आनी आमचे मुखार येतोल्या जिविताच्या आव्हानांक आनी अडचण्यांक फुडो करूंक मानेवंत आग्नेलाक भोव पवित्र साक्रामेंताची व्हड भोक्ती आसली. पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू वांगडा रावूंक आनी ताचे आयकूंक हाचे परस व्हडलो संतोश ताका नाका आसलो. बरयल्लें आसा, मानेवंत आग्नेल कुमटा आसलो तेन्ना पवित्र साक्रामेंता मुखार वरांची वरां सारतालो आनी ताचे बरोबर आसतालो तो मनीस जेमतालो. मानेवंत आग्नेल आपल्या देवीक गुरू मुखार आपले जागरण सोंपय पर्यंत तो मनीस जेमतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची तेसावां फामिलीक बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता केबन फेर्नांडीस चांदोर थावन. जोनाथन पेरेरा हाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता हिलरी आनी शर्ली पेरेरा आगासय. रोमियो सिक्वेरा हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सुकोरिना सिक्वेरा नुवे. दिनवासनेचे मीस भेटयता एडनी आनी एडना आगासाय. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता इजाबेल वालेस आगासाय. एग्लोन अब्रांजीस हाच्या 21व्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता लुईस अब्रांजीस वेर्ना. दिनवासनेचे मीस भेटयता एल्स्टन आनी किंबर्ली कार्दोजो पोर्वोरीम. दिनवासनेचे मीस भेटयता डेनवर आनी एल्थिया फेर्नांडीस पोर्वोरीम. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मिलाग्रिना फेर्नांडीस कोल्वा. एडविन गोन्साल्वीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एझलिना आनी फामील कारांजाले. दिनवासनेचे मीस भेटयता कास्मिरो काब्राल साल्वादोर दोमुंदो. बर्नीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता बाप्तिस्टा दिसोजा कुर्का. फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता
मिनिनो तेलेस पोरवोरीम. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतले डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हाचे चिटणीस पाद्री जीजस रॉड्रिगीस, पाद्री मारियानो डायस आनी पाद्री जॉयसन डिसोजा हांकां आमचे उनुनीत येवकार. तशेंच स्कॉटलंड देशांत वावुरपी पाद्री सिरील रॉड्रिगीस ह्या मिसांत वांटो घेतात. तुमच्या इतिसामा पासत आमी ह्या मिसांत मानवंत आग्नेलाच्या मोजोतीन मागता. सोगलीं आमी उबी रावया. Urchiam buctin sopliau, gajon korun getau, Christmas torun etau, papa bucar etau. Urchiam buctin sopliau, gajon korun getau, Christmas torun etau, papa bucar etau. Apia sotan papa, bosum getau duka, apia sotan papa, bosum getau duka, apia sotan papa, bosum getau duka, apia sotan papa, bosum getau duka. Jesus mone dorun, Jesus mukar galun, Jesus chitkun raun papa mukar etau. Jesus mone dorun, Jesus mukar galun, Jesus chitkun raun papa mukar etau. Atmia sodan papa, bosum getau duka, atmia sodan papa, bosum getau duka, atmia sodan papa, bosum getau duka, atmia sodan papa, bosum getau duka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत तुमकां येवकार. आयज आमी नोवेनाचो नवो दीस समारंभाव. आयचो विशय मानवंत आग्नेल परम संस्कारांतल्यान पोसोन घेवन भावार्थ्यांची फलादीकपणी सेवा करतालो. आमी यात्रिकारां कशीं ह्या संवसाराची वाट ताकता तेन्ना जिविताच्या उंड्याची जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणाची खात्री आमी सोदता. तोच जेजू आमची गोठाय आनी जिवीत. आमी संवसारांत जियेतना सूख दूख तशेंच संतोश अनुभवता तेन्ना तोच जेजू आमचें आत्मीक जेवण आनी आमची गोठाय जावंक ताचेरूच आमी थारूंक जाय. ताचे वरवीं सगळ्या आमच्या आव्हानाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तर आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान परम संस्कारणेची पोरजा जावंक आमकां जोण एकल्याक कृपा मागुया. परम संस्कार तेंगशी आमच्या क्रिस्ती जिविताची जायते पावटी फावो तो मान परम संस्कारान आसलो हेची चूक आमी दिवंक ना. दूख धरया, देवाची काकूत आमकां मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्साहान सांगता. म्हणून शिकून तोंडार सर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां येयल्यात. Homo sopra,
ह्या पासत भाग्यो सुद्दां साकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना सोरपूत विद्यार्थी आमची काकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावो Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, 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 Krista kakutku. Boiba देवाक उत्सर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वर देवाक सर्वीचाराया सर्व विदार्थे बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वागता सोम्याची क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगात देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोचनार आनी धोनी तुज्या असल्या धोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर बी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. मुन्याच्या पुस्तकावेलें वाचप एक सोगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया बरोच व्हडते तिचे मोल तिच्या पोतीचे काळीज तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा लव आनी सूट ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच बोंगरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गादी गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरजीवंतांक ती पावता सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ते ओस्तोरेक वाकाणणी फावो तिच्या हातांच्या फॉलांनी तिका वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याची तिच्यो कोरण्यो तिची वाकाणणी करून दिवंक देवाचें उतोरें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची भोक्ती करात ती खरेंच बागी सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच
ताज्या मार्गार चलता ती कळेंच बागी तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खांग मेळटलें तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकांची वालेपोरी फुलतली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात अशें भाग फावो जातलें सगल्या तुज्या जिवितान सियोनाक ताण सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक सुकेस जालेल्या जेरुजल्यांत तुज्या नातरां पत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. भाग्योन पावलू तेसालोनिकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो खंयच्याय काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. स्वस्ती आतां बिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतींचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं आमी रातची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच एरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावया आनी खाण पिवण तोरें करुया. देवाचे उतोरे देवाचे उपकार. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy Ugordonia amcikarza I tudzia budaci utra Ugordonia amcikarza I tudzia budaci utra Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तमान Moima tuka somia जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपूण हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेसकाय दिली. हे पोरी स्वर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आप आपले हुशारकाये पोरमोणे मागीर तो भायर सरून गेलो. जाय तो काळ बोलांतले उपरांत त्या
चाकरांचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सोडलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताची शुभ पर्दो महान हे आकाडी तुका क्रिस्ता. मोगच्या बाबा भयणीनो, चीन देशांतली खबर आनी ह्या देशांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक आनी पवित्र सभेक सदांच पिडापीड आसा आनी अजून पासून आसा. 20व्या शेंकड्यांतली खबर म्हणया मिड 20th सेंचुरी. आनी पवित्र सभेक जेन्ना पिडापीड आसले, एक दीस एका गांवांत हे पिडापीड दिवपी भितर सरले. एके इगोर्ज फोडली, सगलीं दारां बारां मोडलीं आनी ताबेनॅकल आसले थंयसर फार सोडले आनी हे सिबोरियम बा काडून सगळे जे संस्कारलेल्यो वस्ती आसल्यो ते सगल्यो सकला उडयल्यो. आनी जो पाद्री थंयसर आसलो ताका भितर रुमान बंद केलो. ह्या पाद्रीक खबर आसली कितले वस्ती ह्या सिबोरियमान आसात त्यो. आनी जेन्ना हे पिडापीड दिवपी भितर सरले, ताणें हे सिबोरियम आसलें तें व्हेलें, कित्याक तें भांगराचें कशें दिसतालें, आनी तें घेवन ते गेले. ही घडणी व्हडली आसा पूण ल्हानूच करून सांगता. थंयसरल्या गांवांत एक भुरगें, ताका नांव दितात लिटल्ली, वा दुसरें जे कोण म्हणटात ते म्हणटा आनी कितें नांव दितात. हे भुरग्याक खबर आसली आमच्या गांवांत पिडापीड आसा म्हूण, पूण ह्या भुरग्याक एक संवय आसली इगोर्जेन येवन मागणें करपाक. आनी जेन्ना तें इगोर्जेन येता तेन्ना तें पळयता सगळेंच मोडून उडयल्लें, फोडून उडयल्लें आनी तें वस्ती सकला पडलेल्यो आसात तें पळयता, संस्कारलेल्यो वस्ती. आनी हें भुरगें 10 ते 11 वर्सांचें. ताणें कुमन्यांव घेतलेलो, बरे भशेन आपली पयलो कुमन्यांव घेवपाची तयारी केल्ली आनी तें जाणा आसलें म्हत्व कितें तें हे संस्कारलेल्या वस्तीचें आनी कोण थंयसर आसा तो. आनी तेन्ना ते वस्ती पडून ताका दूख जाता. सुमार 1 वरभर ते थंयसर मागणें करता आनी मागणें केल्या उपरांत दिमी घालून जीब लावन एक वस्त आपली तें शेवता आनी भायर सरता. आनी भाशेन तें दुसऱ्या दिसा येता, तिसऱ्या दिसा येता. ते फादराक खबर आसली कितल्यो वस्ती आसात त्यो आनी तो पळयता हें भुरगें येता तें, पूण ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें. आनी सुमार 30 दीस जाल्या उपरांत तें पळयता आनीक 2 वस्ती उरल्यात. आनीक 2 दीस येता, 1 वरभर मागणें करता आनी 32व्या दिसा जेन्ना तें मागणें करता आनी ही वस्त तें शेवूंक वेता, ती शेवताना हे जे पिडापीड दिवपी भितर सरतात आनी भितर सरतात आनी ह्या भुरग्याक तें शेवताना फार मारून जिवे मारतात. मोगाचें भावंडो, लिटल ली इज अ मार्टर ऑफ युकरिस्ट. पवित्र संस्काराक लागून ताका मरचें पडलें. आनी खबर बिशप फुलटनचीन आपल्या प्रवचनांनी सांगतालो आनी तो बिशप फुलटनचीन म्हणटा, I was inspired by this little Lee to spend 1 hour before the Blessed Sacrament. हांव तर 1 वरभर पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करता जाल्यार ह्या भुरग्याक लागून, ह्या भुरग्यान म्हाका स्फूर्ती दिली. शी इन्स्पायर्ड मी. बिशप फुलटनचीन अशें म्हणटा, The holy hour in our modern rat race is necessary for authentic prayer. Our world is one of speed in which intensity of movement is a substitute for lack of purpose. When noise is invoked to drown out the whisperings of conscience, where talk gives the impression that we are doing something when we are not, where activity kills self-knowledge won by contemplation. The holy hour means giving up a golf game or a cocktail party or a nap. Sometimes it is hard, but it is worth it. आनी हो म्हणटा तो हांव यादनीक कसोच अणभवला. जायते फावटी परम संस्कारा मुखार वेळ सारपाक सोंपें जायना.
आमी कामान बुडलेले आसा म्हज्याय बुजाचेर भरपूर बेज आसा आनी अशें दिसता पवित्र संस्काराक 1 वर कित्याक 5 मिनट पुरो असले ताळणे येतात आनी तो म्हणटा पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करप गरजेचें भाग्योत्सव मारी वियानी जो पाद्रीचो आस्कारी अशें म्हणटा When tempted to despair, I have only one resource to throw myself at the foot of the tabernacle like a little dog at the foot of his master. जेन्ना म्हाजेर कोश्ट येतात आनी हांव नाका कशें दिसता तेन्ना हांव सुण्या भाशेन थंयसर दिमी घालून जेजूक नमस्कार करून मागणें करता आनी ह्या भाग्यवंताच्या जिवितांत जावं बिशप फुलटन शिनाच्या जिवितांत आमी पळयलां खूब तांच्या जिवितांत मागणें आनी तांच्या प्रवचनांतल्यान तांच्या वावरांतल्यान ताणें जायतीं काळजां जिखून घेतलीं आनी हें कित्याक घडलें कित्याक ते पुरम संस्काराक लागीं आसलें पाद्र आग्नेल ताचो आमी उगडास करता आनी तो भाग्यवंत आमी मागता तो अशें ताच्या जिविताचे वयर आमी पयलें आयकलां मीस सुरू जावच्या आदीं कोंकणींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यान मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत एक मुखेल स्वभाव गूण आसलो तो म्हळ्यार पवित्र संस्काराची भोक्ती ही भोक्ती ताच्या आवडीची आनी विस्वासपणाची तो बोगोर बोगोर पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतालो साक्रामेंता मुखार मागणें करतालो आनी जाय तो वेळ थंयसर सारतालो कितली रात जावं रातचो लागून वेळ सारतालो आनी अशें बरयलेलें आसा तो एका भुरग्याक घेवन परम संस्कारा मुखार वेळ सारतालो भुरगो जेमेतालो खरो पूण ताचे बरोबर तोय एडोरेशन करतालो मोगाच्या भावंडो आमी परम संस्कारा मुखार मागणें करूंक आमी पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग करूंक आमकां हें लिटल्ली जावं बिशप फुलटनशीन बागेंत जो मारे वियाने आनी मानेवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता ओ दे इन्स्पायर अस आमी वाचपां आयकल्यात आयज वाचपां पयलें वाचप बरी बायल बरे बायलेची खबर केल्ली आसा ओ म्हणटलो बरी बायल बरो गोरकार बरो मनीस आतां जेन्ना आमी देवाक ओदीक मान दिता देवाक फावो तो मान आमी दिता ताचो मोग आमी करता आनी जेन्ना आमी हे भाशेन करता तेन्ना आनी ओदीक करून परम संस्काराक आमी मान दिता ताचो मोग करता तेन्ना आमकां ओदीक सोंपें जातलें गोरजेवंतांक जे भाशेन हे बरे बायलेची खबर केल्या ह्या जाणव्याच्या पुस्तकांत थंयसर ती गोरिबांक पावता गोरजेवंतांक पावता अशें दिल्लें आसा कित्याक हेंच देव आमकां शिकयता आनी जितलो वेळ आमी परम संस्कारा मुखार सारतले तितलें आमकां ओदीक सोंपें जातलें गोरिबांक गोरजेवंतांक आडकोणेक सांपडलेल्यांक ओदीक पावोंक आयज वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर गोरिबांक भेटयल्लो आयतार आनी आमी गोरिबां सगळें उदार जावंक गरजेचीं दुसऱ्या वाचपान आमकां जागृतायेची खबर केल्ली आसा उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी जियोवची म्हूण सांगलें आसा कित्याक ह्या दिसांनी वाचपा म्हणटा तें आमकां शेवटाच्या काळाचो उगडास करतात जेजूच्या येण्याचो उगडास करतात आनी जेजूच्या येण्याक तयार रावंक शेवटाच्या दिसाक तयार रावंक आमकां परम संस्कार गरजेचो आमकां उद्गारान अशें मेवता सोमी म्हणटा म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुमाम फोडां दिता आमचो विशय परम संस्कारांतल्यान जिवीत फोडवत करूंक आमी तर जेजूक चिकटून रावलीं आमी तर जेजूक लागीं रावलीं ओदीक बरीं फोडां आमी उत्पन्न करतलीं शुभ वर्तमान आमी आयकलां एकल्याक 5 दिले ताल्यान दुसऱ्याक 2 तिसऱ्याक 1 आनी आमी जाणा लांब आकारान आसा तें आमी वाचूंक ना मोठ्या आकारान आसा तें वाचलां आनी 5 आसा ताणें आनीक 5 केले 2 आसा ताणें आनीक 2 केले आमी परम संस्कारा मुखार आनी परम संस्काराचो तर आमकां मोग आसा आमच्या जिवितांत जें कितें 5 आसा वो 5 तालेंत आसा तें 10 करपाक आमकां ओदीक सोंपें जातलें मोगाचें म्हणून हें आमच्या मनांत आमी दवरया परम संस्कारांतल्यान जिवीत आमचें फोडवत करूंक या मिसाचे भेटेचो मोग करुया मिसाचे भेटेचो आयज हांगासर आमकां दिसतलें जायतो लोक मिसाक आसा आनी एकदम तुमकां शाबासकी दिवपाची कित्याक ह्या मानेवंत आग्नेलाक आमी मान दिता हांवूय व्हडले गोंयचो आमी हांगासर भुरगे आसतना येताले आनी गरजेचें न्हयच ताका मान पूण मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता पूण आमी जाणा जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना ऑनलायन मिसां जातालीं आनी हें ऑनलायन दिश्टी पडटा
पण आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आमी मिसा काडूंक गरजेचें. ह्या परम संस्काराचो मोग तांकां दिवंक गरजेचो. कित्याक जायत्यांक दिसतना आमी ऑनलायन पळयल्यार पुरो. परम संस्काराचो मोग आमी वाडयतले जाल्यार मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेवंक गरजेचो. आमच्या फिरगोजांनी आयज आमकां प्रेयर रुम्स आसात. आमकां कितें भाशेन थंयसर ब्लेसड सॅक्रमेंट दवरलेलो आसा आनी आमकां वेळ सारूंक सोयेक मेवता. ही एक सोंपेपण आमकां दिल्लें आसा, ताचो आमी फायदो काडूंक गरजेचो. म्हाका उगडास आसा, एक तरणाटे जेन्ना आपलो 21वो जल्माचो दीस मनयतालो, आय वॉज इन्स्पायर्ड बाय दीस पर्टिक्युलर यूथ. आनी ते म्हणून फादर, हांवें म्हजी 21वो जल्माचो दीस मनोवच्या आदीं 30 दीस 1 वरभर हांवें परम संस्कारा मुखार सारलां. हांवें केन्नाच करूंक ना. म्हाका दिसलें अरे काय बरी वस्त. 30 दीस हांवें परम संस्कारा मुखार हांवें सारलां 1 वरभर आनी म्हज्या जल्माच्या दिसाची तयारी केल्या. मोगाचें भावनो, आमकां परम संस्काराची गरज. आमी सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी आहात अशें जेजू आमकां म्हणटा. तर अदीक आनी अदीक आमी परम संस्काराचो मोग करुया आनी ह्या परम संस्कारांतल्या उद्देशी आमचें जिवीत फडवंत करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां देख दिता. आनी आयज तांचो उगडास केला ते भाशेन बिशप फुलटनचीन जो 1 वरभर परम संस्कारा मुखार मागणें करतलो. भाग्यवंत सुवाव मारेवियांनी कितलो वेळ आनी असले कितलेच भाग्यवंत मेवतले आनी तुमचे मदें कितलीं जाणां आसतलीं जी परम संस्काराचो मोग तुमकां आसा आनी वेळ सारतात. होच परम संस्कार आमकां मानेवंत आग्नेलान जे भाशेन आपलें जिवीत फडवंत केलें तेच भाशेन आमचें करूंक आमकां आदार दिता. उबी रावया. त्रिएक देवाचेर आमचो भाव वांटो सारुया. सतमंत देवा, सगळ्यात पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्यासपताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर विकून सांभाळलो आकवार थाई सोदलो वस्त्रतांनी क्रूसले ताका क्रूसार झळलो तो मेलोन ताका गिपिलो तो मेल्ल्या बरे देवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्ळो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची मेल्ल्याची मनसुबी करून घेतलो सतमंत पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाची जिवीत आमेन. पवित्र संस्काराच्या मोगान वाडोवंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. आमची कांय मागणी बापाचे मुखार घालुया. आमचे पवित्र सोबेक आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी परम संस्काराची पवित्रताय सांबाळून आनी परम संस्काराक आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण समजून ह्या संस्कारा वरवीं आपले पोजेची ओत्मीक भूक मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बाबा ही मागणी आय. आमच्या देशांत शांती आनी एकवट वचूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराच्या मोनान आनी सामान्य बरेपण पळोवन सगल्यांची उदरगत जावंक फावो ते निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बाबा ही मागणी आय.
क्रिस्तांवां आपलें आसा तें सोगलें बागाक वांट्टालीं. तांचे मोदें सामान्य मोन आसलें आनी तीं आपलेपण विसरून विस्वाशीपणी आपली जबाबदारी पाळटालीं. तर आमी परम संस्कारा वरवीं तेच प्रेरणा मानून घेवंक आमी गोजेवंतांची ओदीक करून दुर्बळ्यांची आनी निरीदारांची सेवा करूंक आमकां निर्मी मोन देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. मानिवंत आग्नेलान परम संस्कारांतल्यान जेजू अणभवून सुबां फळां उत्पन्न केलीं. तेच वरवीं आमी परम संस्कारांत हाजीर आसलेल्या सुम्या जेजूक वेंगीन स्फूर्ती मेळून आनी मानिवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस बेगीन शाती पावूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. बापा, आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यात. जायते कितें मागूंक आमी हांगा आयल्या. जायते कितें आमच्या काळजाचे ओत्रेक, जायत्यो आमच्यो गरजो. आमची काळजां तूं वळखताय, आमच्यो गरजो तूं जाणाय. आमच्या गरजांक पावून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आमकां दोशे. तुजो मोहिमो बोलगोट करून शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोजे, म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मात असले जावं म्हण भागात. आपले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या सुवेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. ह्या मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणीचो पोळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोंडाचो उगडास घडोवन दवरला. आपल्या धोंडुता बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाडणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित्र कोत्ताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठांयताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्यात ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुता सांगाती प्रितुमेर निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोबया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुशी. दिसभरी जेवण जातच ताणेन काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोबेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. माय लॉर्ड एंड माय गॉड. Bavartaso gurpurgutuya Tuja kuzamani punoshi morkona Tuja kuzamani punoshi morkona Morbi tu vedam kasoroli somya Sosaracha Sodondara Amchi Sodmomorko बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास
तुका समर्पिता तुजे मुखार योग आनी ती सेवा करून आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कोणा रोगात शेवतले आम्हा सोबेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोड फुडें फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये आनी भाग्यवंत तुजे तिचे पोती सांगाती भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञापणां धरून ताणे शिकयले प्रार्थन दीर्घेवन भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किडायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या चुकाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमची उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सराकात जातली वाठाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. तुजी येता राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेची जेवणां आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या देवाचे भितरचे म्हाका एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुरगीच्या राजांत गेले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे आमोसाक घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आमोसाक घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी Soy bailudame, Donica colan borle, Ore baita sabditle, asabditle. Burgia soy bailudame, Donica colan borle, Ore baita sabditle, asabditle. Angostra galun novi, Rasacha jeवणाक sogli. Bosuyada dos poni, Agostra novi, Nasacha jeवणाक sogli. Bosuyada dos poni. प्रार्थूया
बसूया आनी घडीभर आमी जेजूक निकतोच शेवला म्हणटकूच ताका आमी वंदुया आर्गां दिवया. तो आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका आमी वाखाणुया. सगळीं ओचोऱ्या विजबीत आमच्या जिवितांत तो करीत आयिल्लो आसा. थोड्यो घडयो आमी ताच्या सांगाता ओगेपणान सारुया. उबे रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालती बोडी तिचे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं अशी बसात. प्रितीच्या आबा भयण्यांनो, मानेवंत आज्ञेला सवें तुमची भक्ती तेच परी ह्या मिसांत वांटो घेतना हें मागण्याचें वातावरण जें तुमी सांबाळटात तें सगळें पळोवन आमकां उत्तेजन मेळटा. आनी आमचें एकूच मागणें की तुमकां सगळ्यांक जे हाल उपद्रे तुमी हांगासर घेवन आयल्यात, जे उपकार तुमी मागूंक आयल्यात, हें सगळें तुमकां मानेवंत आज्ञेलान फाव करूंक आनी तुमचे घराबे सुखी आसूंक, पिडे मुक्त आसूंक आनी जायत्या आशिर्वादांनी भरलोले तुमचे सगळ्यांचे घराबे जावंक आमची मागणी, आमचे आवडे. आयच्या नव्यानाच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या डिओसिजीन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन DSC हांचे चिटणीस आमचे बरोबर आसात. पाद्री जीजस रॉड्रिक्स, पाद्री मारियान डायस आनी पाद्री जॉयसम डिसुजा जो आयचो मुखेल यादनीक आसलो. हांकां आमचे खिरीत दिनवास. तुमी आमचें आमंत्रण रोखडेंच स्विकारलें म्हूण तुमच्या बारादीक शिक्षणीक वावराचेर जीं गोंयांत आसलेलीं दिओजीची इस्कॉलां, हायर सेकंड्रीज आनी कॉलेजी हांचो कारबार व्हडा फिकिरीन आनी मेहनतीन तुमी पळोवन घेतात. हातूंत सगळ्यांक तुमकां आग्नेला मानेवंत आग्नेलाची प्रेरणा घेवंक आनी ताच्या मजतीन तुमकां जायते उपकारूय मेळूंक आनी सगळ्या तुमच्या कामांनी प्रश्नांत तुमकां सुफळाय मेळूंक आमची मागणी. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसता. एक नवी ऑडियो CD पाद्राग्नेल आमचे इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँडस्टँडांक ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून तुमी मेळचें. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी विक्रेक आसा आनी तिच्या सांगाता इंग्लीश बायबल डायरी आसात. तर तुमी ही बायबल डायरी घेवन वेचें. तातूंत दिसपट्टी वाचपां तशेंच नियाळ आसात. वारडांचो इश्ट पत्राची वर्गणी तशेंच फादराग्नेलो कॉल म्हयन्यालांचे सुस्क्रिसांव तुमी ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूंक जाता. तुमकां कोणाकूय पंडलाचो कोर्स दिवची कुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. फाल्यां मानेवंत आग्नेलाचो 9 आनी 6व्या पुण्यतिथीचो दीस. मिसा 5:30, 6:45, 8 दोबाजीक मीस जातलें 9:30 वाजता. त्या उपरांत सकाळीं 11:30 मीस आसतलें. सांजे मिसां सदां माशेन 4, 5:15 आनी इंग्लिजीन 6:15. मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय.
जायतीं सैमावर्थी अजापां जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात, तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवचें. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी. रेमी लोबो केपेंतावन आपल्याक मानेवंत आग्नेलाच्या मोजतीन मेळ्ळो उपकार सांगता. म्हजो गोरकार स्वित्झर्लंड प्रवेश करूंक ओतुंबराच्या 21वेर ह्या वर्साच्या भायर सरलो. तो एअरपोर्टाचेर पावल्या उपरांत ताणें हॉटेलांत वचपाक गाडी आपयली आनी उपरांत हॉटेलांत गेलो. थोड्या वेळान ताका उगडास जालो की हँडबॅग गाडयेंत उरलें म्हूण. तातूंत जायते उंचा मोलाचे दुकुमेंत आसले आनी पयशे 30,000, 2 लाख युरोज आनी मोबायल फोन आसलो. असल्या आकांताच्या वेळार ताणें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो, बॅग मेवल्यार पुरो म्हूण. ही खबर ताणें हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय कळयली. मॅनेजरान ताका पुलीस कंप्लेंट करूंक सांगलें. पूण कंप्लेंट करून कांयच जायना तें पळोवन तो परत गाडी घेवन एअरपोर्टाचेर गेलो आनी ड्रायव्हराक सोदूंक प्रयत्न केलो. अकस्मात मिलाग्र कशी ताणें ड्रायव्हराक पळयलो आनी त्या ड्रायव्हरान बॅग ताका हाडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो, हांव तुजी वाट पळोवन आसलो. सगळें जें बॅगांत आसलें तें ताका परत मेवलें. खुशाल जावन तो परत आपल्या हॉटेलांत गेलो. हें सगळें मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जालें. मागता बेगीनूच आल्ताराचो मान ताका मेवल्यार पुरो म्हूण. आतां आमी सगळीं उबी रावन उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. आमकां सगळ्यांक गरजो आसात, फावोर आमी मागूंक आयल्यात, उपकार आसात. वेगवेगळ्या तरेतरेची आर्थीक परिस्थिती, कोणाक जिविताची सांगातीन जाय, कोणाक नोकरी मेळना, विजा येना, हें सगळें आमी मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान देवाक आमी उबारुया. म्हज्या दोनी बाजूनी स्क्रीन आसात, त्या स्क्रिनीचेर हें मागणें तुमकां पळोवंक मेळटलें. तर तें आमी सगळीं सांगाता व्हडल्या आवाजान म्हणचें. काळजाच्या खोलायेंतावन जे कांय आमी उपकार मागूंक आयल्यान ते आमी देवाक कळोवया. सगळीं बरोबर व्हडल्या आवाजान. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो आतां मांडात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी सगळीं मानेवंत आग्नेलाक बागीवताचो मान मेळूंक मागुया. व्हडल्या आवाजान सगळीं बरोबर. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमचे बरेपणान उपकारतात जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून. उडास करता पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेंत आसतलें. आतां जी कोण भायर आसात 9-15 मिसाक आयल्यान उपकार मागता थंय सरूच रावात. माटवांत आसात तीं भायर सरून दी. उपरांत तुमी भितर येवंक येता. मांडावळ सांबाळची.
आमकां अजून 15 मिनटां आसात. देव बरें करूं. शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमच्यो मानो बागायात. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात परम संस्काराचो कालत्या कालचान मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. पादाक मेल जेजूच्या बोटां तुजें नांव आयज मोर जोडटा. निजोत मी गौरी तूं जावन आसा स्वर्गाचें